नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आता खबरो विस्तारांत। आपाच्या अमित पालेकराक सुलेमान खानाच्या व्हायरल व्हिडिओच्या चौकशी खातीर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनांत आपयल्लो तेन्नाच सुलेमानाचो दुसरो व्हिडिओ व्हायरल जालो। उपरांत विरोधी पक्षान भाजपाचेर उतरांचो फार पेटयलो। ह्या सगळ्याक भाजपा जपसालदार आसा अशें विरोधकाचें म्हणणें। पळयात पुराय बातमी। अख्खे गोंयकारान आज हो व्हिडिओ चोयचो। अरेस्ट केले तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लॉकअपान दवरलेले मागीर हांवें अमित नायक म्हणून पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले। मागीर ते अमित नायकाचे फ्रेंडशीप मारून घेतले तेका हांवें सांगलें म्हज्या नांवार खुबशे केसी आहा लेट ग्रेडी ते केसी खूब आसा। मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका पोलिंग पार्टीचे मिनिस्टर MLA हेंचें नांव घे पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून वॉट्सअप कर हांव तुका फुल्ली हेल्प करता। हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक मागीर हेणें म्हाका सगळे पॉलिटिशियन्सांचें सगळें नांव घे म्हूण म्हाका फोर्स केलें। मागीर हांवें सगळ्यांचें नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें ते वॉट्सअप केले। मागीर तेणी ते 4-5 व्हिडिओ एडिट करून तेणी एडिट करून एक व्हिडिओ करून आनी म्हाजेर व्हायरल केले। हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून ना हांवें ताका रीट घालपाक सांगलें। सर हांव सिद्दीकी खान ह्या व्हिडिओचे चोयन कोटा आज जेन्ना अमिता हिंग भितर आपयलो आहा वेन द इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन हो व्हिडिओ व्हायरल जाता। हेजे कित कोटा हेजे एकूच कोटा दॅट द एक्यूज इज इन टच विथ द गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंटाको तो इन टच आसोन आज हो व्हिडिओ कोण ही नाटकां जरी तरी अमिता व्हिडिओ मेळ्ळो कोणे जाल्यार दिल्लो तो विसल ब्लोअर म्हूण टॅकिंग आपयला जाल्यार हेज विसल ब्लोअर कोण हाऊ दिस इज डायरेक्टली गेटिंग व्हायरल विथ द मिडिया एक कोण धाडलो ते कापोवपा नाकिंग आतां। सो आज जे कळोन येता हो सरकार कित देखून करू शकता तो ह्यो हांव आज ताळयो मारता त्यो डॉक्टर प्रमोद सावंता खातीर मारता कित्याक आज डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक नवें हें जालें। आज तो एक्टर डायरेक्टर आनी प्रोड्युसर जाला। आमी 17 तारखेकूच पुलीस स्टेशनाच्या भायर मिडियाकूय सांगला मागीर इंटरव्यूनूय सांगला की जो सुलेमान सिद्दीकी आसा तो क्रिमिनल ताणें कितें म्हणटा ताचेर आमी याद नाका म्हणून। प्रश्न आसा तो जेलींच्यान पळो कसो तो पुलिसांनी ताका कसो पळयलो तो। दुसरो प्रश्न आसलो तो जेन्ना एका इलेक्टेड MLAचें नांव घेता जेन्ना सिनियर पुलिसाचें नांव घेता तांची चवकशी करपाची गरज आसा म्हणून कोणाक फासां चडय म्हणून आमीय सांगूंक नासले। हाजे फुडें हांवें त्या दिसा हें सांगलेलें की फाल्यां आमी सरप्रायज जावचे ना की तो फाल्यां भायर येवन आमचें नांवां घेतलीं जाल्यार आज अचूक ती गजाल घडल्या की सुलेमान सिद्दीकीचो एक नवो व्हिडिओ आयला तातूंत ताणें अमित पालेकराचेर सगळो ब्लेम घाला। 2 दीस लागलो व्हिडिओ करपाक हाडपाचो प्रोसेस हो व्हिडिओ करपाक आनी प्लॅनिंग करपाक थोडे आनी केले आसतले आनी कोण धरले आसतले 2 दीस लागले कितें प्लॅनिंग करपाक खंय हाडपाचो ते कितकोन सोडपाचो तेणें कितें उलोवपाचें हिंगा हें सगळें प्लॅनिंग जालां आसतलें। सिद्दीकीक भायर ताणें चॅकआउट केल्लो मरे आनी चॅकआउट केलो आनी ताका परतो चॅक इन केलो तो एरेस्ट कितें जालो तो आतां क्रेडीट घेता। ताणें चॅकआउट जो केल्ले मनशाक अशी सेक्शनां लायल्या जी बेलाच्या हाजेर दाखयता जुइजान म्हणल्यार ऑल बेलेबल सेक्शन जर पूट सो ताणीच ताका सोडलो मग ती प्रॉपर्टी बी खाल्या आसतल्यो आनी परतो ताका हाडलो तातूंत व्हडलें अजाप कितें जालें व्हडली नविदाद कितें आनी ताजे कडच्यान व्हिडिओ काडून घेतले ओ तो इनवॉल्ड आनी तुमकां ते घालून तुमी ते नवे वर्स गूड गव्हर्नन्स सेलिब्रेट करतले। बिफोर आय कूड गेट आउट म्हाका आनी एक समन्स इश्यू जाल्या टू अपियर टुमॉरो अगेन म्हणल्यार एक विटनेस म्हणून आज हॅरेसमेंट जो करता इट इज सरप्रायझींग आनी परत एकदां जाता इट इज नॉट कोइन्सिडन्स दॅट आफ्टर आय एम कॉल्ड हियर म्हाका हांगा आपयल्या उपरांत आज पुलीस डिक्लेअर करता की आमी सिद्दीकीक अरेस्ट केल्लो म्हणून 2 दीस पयलीं केल्लो काय 4 दीस पयलीं केल्लो वी रियली डोंट नो। न्यूज इज दॅट ही वॉज अरेस्टेड ऑन 17th or 18th आनी ताका पुलिसांनी खंय तरी कस्टडीन दवरिल्लो ताका ताजो वापर करून घेवपाक ऑपोजिशनाचेर आनी म्हजेर ह्या गोश्टीक खंयच्यान आमकां न्यूज मेळ्ळो ही गोश्ट देर ओनली इंटेंशन इज टू फायंड आउट हाव वी गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ वॉट हॅज हॅपन्ड इन क्रायम। म्हाका कसली इच्छा आसा रे सरकारा विरुद्ध उलोवपाक म्हाका सुलेमान सिद्दीकी जाय। सरकारा विरुद्ध उलयतात आमी आमचे आमदार उलयता आमचे लिडर्स उलयता दर सेकंड दिसा आमी जे सरकाराची जी करप्शनाचे इश्यू आसा ते आमी स्वता काडटा ते काडपाक म्हाका सुलेमान सिद्दीकी कित्याक जाय
आणि सुलेमान सिद्दीक हांवें पळोवन धाडलो काय हांच्या पुलीस डिपार्टमेंटान पळोवन धाडलो. They are trying to cover up their lapses. They are trying to cover up the footprints of the crime. कोणाचे तरी एक बापायन क्रायम केल्लो आसा who is related to BJP. त्या बापायचो जो क्रायम आसा तो लिपोवपा खातीर ती घाण आज तांचेर उसळटली ती लिपोवपा खातीर भारतीय जनता पार्टी एक कर्म करता. That video is made. क्रायम ब्रांचेचे जेलींतल्यान पळून गेल्ल्या सुलेमान सिद्दीकीन आपल्या व्हायरल व्हिडिओ वरवीं आमदार मंत्र्या विशीं उलोवप केल्लें. हे विशीं CCTV फुटेज पळोवची म्हूण विरोधकांनी मागिल्ले. ते प्रमाण DGP आलोक कुमारान CCTV फुटेज चॅक केलो. सुलेमानान अशे कांयच आरोप करूंक नाशिल्ल्याचें DGP आलोक कुमारान स्पश्ट केलां. अपोजिशन वो CCTV का डिमांड कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या वो आप रिलीज करेंगे क्या करेंगे? पहले हम अपनी जांच करते हैं, हमारी भी इंक्वायरी चल रही है, पहले वो जांच करेंगे और उसके बाद ये क्या उसके अंदर में है नहीं है वो आपने देखा नहीं है सर CCTV को? उसके पास CCTV हमारे CCTV फुटेज है. अभी जो SP EOC इंक्वायरी कर रही है उस इंक्वायरी का वो पार्ट है, इसलिए अभी शेयर नहीं कर सकते. सुलेमान ने बोला है वैसा है उसमें सर कोई पॉलिटिशियन आए हैं वैसा कुछ आपको दिखा है? वो सब चीज़ हम अभी आपको नहीं बता सकते. वो इंक्वायरी करेंगे, वैसा हालांकि कुछ है नहीं और इंक्वायरी हो जाती है. नहीं है, कुछ नहीं है सर. नहीं है सर अभी जो आपने बिल्कुल नहीं है सर इतनी बात मैं आपको बता सकता हूँ जो चीज़ें उसने कही थी नहीं. सिद्दीकी सुलेमान व्हिडिओ प्रकरणांत आपाचे राज्य निमंत्रक अमित पालेकार हांचें नांव आयिल्ल्यान तांकां चवकशेक हाजीर रावपाचें समन्स पोरणे गोंय पुलिशेन जारी केल्लें. ते प्रमाण मंगळारा सकाळीं पालेकार चवकशेक हाजीर रावले. म्हजी फामील, म्हजे लोक म्हजे बरोबर आसा. भाजपा भ्रश्ट हें लोकांक खबर आसा. हांव कोणाकूच भिना. हांवें पुलिसांक जें कितें सांगपाचें तें सांगलां म्हूण चवकशे उपरांत पालेकार उलयलो. Question asked to me is why Amit Palekar? आज एकूच मनीस असो आसा अशें दिसता म्हाका आनी आमची पार्टी एकूच अशी आसा आनी वी आर विथ अलायन्स पार्टनर वी आर टेकिंग अप इशू वीच आर वॉकिंग द गव्हर्नमेंट. खंय तरी प्रॉपता दुखता आनी तो कांटो काडटलो जाल्यार अमित पालेकाराक कुशीक काडल्यारूच तो कांटो सायडीक सरतलो. अमित पालेकार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अमित पालेकार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अमित पालेकार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. It's for people to decide today. आमी देवान विश्वास करता, ज्युडिशरीन विश्वास करता, दोनांचेर विश्वास धरून हांव भितर वता. म्हजो लोकांचेरूय विश्वास आसा आनी तांच्या साथाचेरूय विश्वास आसा. सोशल मिडियान पयलें आमी सगळे कडेन पयलें कशें लोकांनी रिस्पॉन्स दिला तो. So second day आपयला. So do you feel this is the second day you have been called? So do you feel this is a ploy to arrest you? Maybe, God knows, we don't know. I'm not scared. आता सवय जाल्या रे, जेन्ना तूं सरकारा विरोधान उबो रावता तेन्ना तुका एक गजाल लक्षान धरून येवपाक जाय. यू हॅव टू बी स्ट्रॉंग एट हार्ट एंड युअर फॅमिली हॅज टू बी स्ट्रॉंग. माय फॅमिली, नॉट जस्ट माय पर्सनल फॅमिली विच इज माय फॅमिली ब्लड रिलेशन, बट माय एंटायर हाफ फॅमिली, माय एंटायर अलायन्स फॅमिली, माय एंटायर गोवाज फॅमिली इज विथ मी. कसलो बरें जेल कितें रे ती फालतू गोश्टींक जेलीन वचचें पडत जाल्यार वचया, काय जायना. आमी सदांच म्हणटा दिल्लीन आमी भगत सिंगाचे चेले म्हणून. वी आर द वॉरियर्स ऑफ भगत सिंग एंड वी वील फायट टिल आवर लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड. And if I need to go in jail for doing something which is absolutely legal, for having given something to the policing, well, be it that way, why not? तो व्हिडिओ फॉल्स काय खरो हांव कोण न्ही सांगपाक. व्हिडिओ आमचे कडेन आयलो, तो व्हिडिओ आमचे कडेन आयलो, आमी DGPक दिलो, आमी तो मिडियाकूय दिलो आनी हांव गोंयांत नाशिल्लो. दुसरो जो व्हिडिओ आयला तातूंत तो वकलो घालून एक स्क्रिप्ट रीड करता अशें दिसता, क्लियर कट दिसता. आनी म्हाका दिसता हांवें सांगूं ना हें तूं सोशल मिडियाचेर पळय तुमच्या प्रत्येक चॅनलाच्या कमेंटाचेर दिसून येता की तो व्हिडिओ ताका काडपाक लायला कोणी तरी. पयले 3 व्हिडिओ हांवें काल सारके पळयले जाल्यार इट इज व्हेरी नॅचरल हाव समबडी स्पीक्स. हांव तुमचे कडेन उलयता आसतना हांगा पळोवन थंय करता. जेन्ना हांव हांगा असो पळोवन एक कंटिन्यू करता म्हजो दोळे थंयच उरता आनी म्हाका ताचें कितें बरयलें तें वाचलें चश्मा लागता. त्या व्हिडिओन आनी एक गजाल म्हणल्या की 17 डिसेंबराक ताणें म्हाका व्हिडिओ धाडले. हे 17 डिसेंबराक हांवें एडिट केले आनी तुमकां दिले. व्हिडिओ आयिल्ले 15 डिसेंबराक. त्यात जाता तुमकां आयतारा दीस व्हिडिओची ते मेळा ते आमी तुमकां दिला, DGPकूय दिला. तेन्ना कोणी तरी ताका ती स्क्रिप्ट बरोवन दिल्या. ते स्क्रिप्टीन ह्यो चूक जाल्यो की तारख्यो चुकल्यो आनी 17 डिसेंबराच्या मागीर तो व्हिडिओ 17 डिसेंबर तो म्हणटा हांवें ते एडिट करून घाला जाल्यार त्याच दिसा दुसरो व्हिडिओ एडिट करून ताणें तो दुसरो व्हिडिओ त्याच दिसा रिलीज कित्याक करना हो एक प्रश्न आसा. तो व्हिडिओ आनी वकलां घालून करचो पडलो
आणि तो व्हिडिओ काल coincides with my entry to Old Goa police station where I was kept like a criminal, as if investigated like a interrogated like a criminal from 11 o'clock till about 4:30, 5 o'clock. म्हणजे दिस इज हाव अ विटनेस इज ट्रीटेड. आज विटनेसांनी भिवपाची गरज आसा. तुमकां जर क्रायम खंय घडटा बिडटा असो दिसत जाल्यार द वे पुलीस आर एक्टिंग टुडे, you should not try to report it to the police. You might be made an accused. ज्या तरेन आज हे इन्व्हेस्टिगेशन चल्ला, पोलिसाच्या एंटायर एक्शनाची डावट आसा. क्रायम ब्रांचाचे SP 8 दीस गायब खंय आशिल्लो हो मोठो प्रश्न म्हाका दिसता तुमी काल ताका करूंक जाय आशिल्लो. बट आय थिंक ही हॅज अवॉयडेड लॉट ऑफ क्वेश्चन्स in his press conference which were asked, very relevant pointed questions which were made. DGP गडबडलो जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना काय हाजेर आनी ओगी रावलो. ही सायलन्स आर एक्चुअली गोल्डन वर्ड्स. क्वेश्चन रिमेन्स इज द टायमिंग ऑफ दिस व्हिडिओ. सो सोर्स, टायमिंग, ऑथेंटिसिटी ऑफ सेकंड व्हिडिओ हॅज टू बी प्रोब्ड एज मच एज आय एम बीइंग प्रोब्ड. जमीन हडप घोटाळ्यांतलो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी हाका 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सोमारा सांजचो सिद्दीकीक दंडाधिकाऱ्या फुड्यान हाजीर केल्लो. क्रायम ब्रांचेचे जेलींतल्यान पळून गेल्ल्या सुलेमान सिद्दीकीक पुलिसांनी परतून गोंयांत हाडलो. सोमारा सिद्दीकीक चवकशे खातीर पोरण्या गोंया पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्लो. क्रायम ब्रांचेच्या कस्टडींतल्यान पळोवन गेलो लँड ग्रॅबिंग प्रकारचो मुखेल आरोपी सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका पुलिसांनी परतून एकदा ताब्यात घेतलेलो आसा. केरला हांगासर सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान आनी तेची घरकान्न अफसाना उर्फ सारिका खान ह्या दोगांकूय ताब्यात घेवन पुलिसांनी तांकां काल सांजे गोंयांत हाडले. गोंयांत हाडल्या उपरांत ह्या दोगांकूय मॅजिस्ट्रेटा फुड्यान जेन्ना प्रेजेंट केले तेन्ना मॅजिस्ट्रेटान सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका 7 दिसांची पुलीस बंदखण डिक्लेअर केलेली आसा. आनी तिची बायल जी आसा अफसाना उर्फ सारिका खान हिका 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिलेली आसा. सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका जी कस्टडी मेळ्ळा ती कस्टडी आसा ते म्हटल्यार क्रायम ब्रांचान पळोवन गेल्लो ह्या केसीन आसा. जाल्यार अफसाना उर्फ सारिका खान हिची जी कस्टडी आसा ती SITची जी केस चालू आसा लँड ग्रॅबिंगेची म्हापसा कोर्टान हांगासर आसा. तर सद्याची मेन अपडेट म्हटल्यार सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान परतून एकदा पुलिसांच्या ताब्यात येयल्लो आसा आनी ताका 7 दिसांची पुलीस बंदखण जी आसा ती मॅजिस्ट्रेटान डिक्लेअर केलेली आसा. तर ही आसली अपडेट ओल्ड गोवा पुलिसांतून. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावत गोमंतक. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान इयत्ता 5वी आनी 8वी मेरेन सरसकट पास करपाचे म्हळ्यारूच नो डिटेन्शन धोरण रद्द केलां. शिक्षणीक क्षेत्रांत सुदारणा जावची म्हूण विद्यार्थ्यांक सरसकट पास करपाचें धोरण रद्द करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. ह्या निर्णया प्रमाण 5वी आनी 8वेच्या वर्सुकी परीक्षेंत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या वर्गांत बसूंक मेळचें ना. मात नपास जाल्ल्यांक 2 म्हयन्यां भितर परतून परीक्षा दिवपाक मेळटली खंय. केंद्र सरकारान 2019च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नेमात सुदारणा करतना सरसकट पास करपाचें म्हळ्यारूच नो डिटेन्शन धोरण रद्द करपाचो निर्णय घेतला. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान घेतिल्ल्या ह्या निर्णया प्रमाण इयत्ता 5वी आनी 8वेच्या वर्सुकी परीक्षेत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या वर्गात बसूंक मेळचें ना. नापास जाल्ल्यांक 2 म्हयन्यां भितर परतून परीक्षा दिवपाक मेळटली खंय. मात ह्याय परीक्षेत नापास जाले जाल्यार फुडल्या वर्गात बसूंक मेळचें ना. तशेंच इयत्ता 8वी मेरेन शाळा वेवस्थापनाक संबंधीत विद्यार्थ्याक शाळेंतल्यान काडपाक मेळचो ना. केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनीक स्कूल हांचे सयत केंद्र सरकारा मार्फत चलपी 3000 शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक हो निर्णय लागू जातलो. आतां 5वी ते 8वी ह्या भुरग्यांक खंय तरी पयलीं तांकां डायरेक्ट सरसकट पास जाताले आनी फुडल्या वर्गान वचपाक मेळटाले. पूण आतां केंद्र सरकारान जी नो डिटेन्शन पॉलिसी जी आसा ती खंय तरी रद्द केल्या. आनी आतां ह्या भुरग्यांक एक भंय आसा तो म्हटल्यार 5वेंतल्यान तांकां डायरेक्ट म्हणजे समज जर फेल जाली जाल्यार तांकां एक चान्स दिलो वयतलो आनी 2 म्हयन्यां भितून तांकां एक एग्जाम म्हणजे री एग्जाम आसतली. आनी समज जर त्या एग्जामीन सुद्दां भुरगीं समज जर फेल जाली जाल्यार तांकां डायरेक्ट फेल अशें डिक्लेअर केले वयतले. कारण म्हटल्यार पयलीं तांकां डायरेक्ट 5वेंतल्यान 6वेन वचपाक मेळटालें. पूण आतां ही जी पॉलिसी आसा ती केंद्र सरकारान रद्द केलेली आसा आनी तेचेच खातीर भुरग्यांक डायरेक्ट पास जावन दुसऱ्या वर्गान वचपाक मेळचें ना. तांकां एक चान्स दिलो वयतलो आनी 2 म्हयने जाले उपरांत तांकां एग्जाम आसतली आनी त्या एग्जामीन सुद्दां समज जर भुरगो फेल जालो जाल्यार तांकां म्हणजे परतूय 5वीनूच बसचें पडटलें अशें सांगलेलें आसा. आनी फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
माजी उद्देग मंत्री आणि सहकार मंत्री सुरेश पळवळकर हांणी पिरायेच्या 82 वर्सां निमणो स्वास घेतलो. सुरेश पळवळकर हांणी हाचे आदीं उद्देग मंत्री आणि सहकार मंत्रीपद सांबाळ्ळें. मजगतीं नामनेचे चित्रपट दिग्दर्शक श्याम बेगेनल 90व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. श्याम बेगेनल हांचे चित्रपटांनी मोलादीक योगदान आसा. 50 वर्सां परस चड काळ भारतीय सिनेमांत ते सक्रीय आशिल्ले. मडगांवां एसजीपीडीए मार्केटा लागसार गोरक्षक आनी बीफ वेवसायिकांच्या वादाक लागून पुराय गोंयच्या बीफ वेवसायिकांनी दुकानां बंद दवरिल्लीं. क्रिसमस तोंडार पाविल्लो आसतना सेगीत दुसऱ्या दिसाय बीफाच्या उणावाक लागून दुकानां बंद दवरल्यात. हाका लागून क्रिस्तांव भावांनी नाराजी उक्तायल्या. मीट कॉम्प्लेक्सान ना मास्टर मास आयल्यार तुमी चालू करतले. It adds to the pressure of people to have their desired dishes at the festival time, and there is a much hardship caused to the people who consume beef, especially the lower classes who consume beef a lot. Of course, the 5-star sellers also want beef, but then closing the shop is not the answer. The government must provide adequate security to those people so that they can run their business. They are running a legitimate business with all valid licenses from the government, and they are paying the license fees and that, and allowing a few goods to come and invade their shop is absolutely against the law. The law must be enforced with full strength by the government. So the government must protect them at this stage, and they themselves must also have a force to protect themselves, a security for themselves. Otherwise, this is going to be causing hardship to everybody. All around there will be hardship, and then a few handful of people are going to take the law into their own hands and prevent people from consume what they want to consume. All over the world, beef is the staple food. शिवोलेच्या सडी वाठारांत बेकायदेशीर अतिक्रमणां मातये भरवण करपाचें काम सुरू आसा. पंचायत संचालनालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण सडये पंचायतीन रस्त्या कुशीक आशिल्लीं बेकायदेशीर अतिक्रमणां मोडपाक घेतल्या. मातये भरवण करपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान म्हापसा पुलिसूय तैनात आसा. दिवचल मालांतल्या लाडफ्याच्या काल्याक अनूय गोबी मंचुरियनाचेर बंदी. तसो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. शुक्रारा 27 डिसेंबराक लाडफेच्या श्री सातेरी केळबाई देवीचो कालो मनयतले. दिवचल लाडफेच्या काल्याच्या फेरयेत गोबी मंचुरियनचे स्टॉल घालपाक पुरायपणान बंदी आसतली. हे विशीं पुलिशेक निवेदन दितले अशी माहिती देवस्थान समितीन दिल्या. फाटल्या सेगीत 2 वर्सां गोबी मंचुरियना वेल्या बंदीक येस आयला. अंदूय काल्याक गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल चलचे नात, देखून आमी लक्ष दवरतले अशें देवस्थान समितीन स्पश्ट केलां. गेल्या 2 वर्सां पासून आमी गोबी मंचुरियनचे बंदी हाडिल्ली. एकय स्टॉल घालपाक दिवना आणि ते आमचो प्रयोग सक्सेसफूल जाला. यंदाय आमच्या समितीन आमी अशें ठरयल्लें आहा की गोबी मंचुरियन जो जिवाक हानिकारक आहा असो पदार्थ विकपाक आणि गोबी मंचुरियनचे स्टॉल घालपाक आमी तांकां मनाय करतले, तांकां कडक कारवाई करतले. आणि ह्या संबंधी आमी पुलिशेक 15 निवेदन दितले. तेन्ना कोणी गोबी मंचुरियनचे स्टॉल घालपाक हांगा येवचे ना. कित्याक
कितें आसा 27 तारीख आमच्या ह्या सातेरी केळबाई देवीचो कालोत्सव आहा. त्या काल्या दिसा कोणीच गोबी मंचुरीचे स्टॉल घालपाक येवचे न्हू आनी बाकीचे इतर जे कोण स्टॉल घालपी आहा तेंच्यांनी पयलीं देव समितीशी संपर्क सादचो आनी मागीरच स्टॉल घालचे. कितें म्हणटा आमी गोबी स्टॉल लावचे ना आनी ते स्वीट कॉर्न नाल्यार स्वीट पोटेटो ते हाडटा आनी मागीर मातसो टायम गेलो की गोबी मंचूरी स्टार्ट करता. पूण आमचो तेजेर स्ट्रीक वॉच आसता आमी पळयत कितें खरेंच बाबा ते स्वीट कॉर्न करता ते स्वीट पोटेटो करता आमची सारकी ती स्ट्रीमची वॉच आसता आमच्या देवस्थानासाठी. दिवचल तालुक्यातल्या चडशा गांवांनी आता ह्या गोबी मंचुरियनाक विरोध जावपाक लागला. फाटल्या 2-3 वर्सांच्यान तर कांय कडेन ह्या गोबी मंचुरियनाचेर पुरायपणान बंदी घातिल्ली आसा. दिवचल तालुक्यातल्या लाडफे गांवांत तर फाटली सेगीत 2 वर्सां कालोत्सवा वेळार गोबी मंचुरियनाचेर घातिल्ली बंदी पुरायपणान यशस्वी जाल्ली आसा. आतां अंदूय गांवच्या कालोत्सवा वेळार गोबी मंचुरियनाचेर पुरायपणान बंदी घालपाचो निर्णय थळावे देवस्थान समितीन घेतला. लाडफे गांवच्या श्री सातेरी केळबाई देवस्थानाचो कालो येता त्या शुक्रारा 27 डिसेंबराक मनयतले. ह्या कालोत्सवा वेळार जी फेरी भरता ते फेरयेत एकूय गोबी मंचुरियनाचो स्टॉल घालपाक दिवचे नात असो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. गोबी मंचुरियनाचे जर स्टॉल घालपाचो कोणी यत्न केलो जाल्यार तांचे आड कडक कारवाय करतले अशी भुमिका देवस्थान समितीन घेतल्या. ताका लागून फाटल्या 2 वर्सां प्रमाण अंदूय लाडफे गांवच्या कालोत्सवा वेळार गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल नदरेक पडचे ना हें नक्की जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सांगोड सुकतळी वाठारांतल्या खण मालाच्या येरादारीन कसलेंच गुड्डूल आसोंक ना. खण खात्यान जे परिपत्रक जारी केल्ले तातूंत सर्वे नंबर घालूंक नाशिल्ल्यान लोकां मदीं आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली. गोमंतक टीव्हीन हे विशीं बातमी प्रसिद्धी केल्ली. हे बातमेची दखल घेवन खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सुकतळे वचून पळोवणी केली. तशेंच खण मालाच्या येरादारीन कसलोच घोळ नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. सांगोड सुकतळी वाठारांतल्या खण मालाचे येरादारेंत कसलेच गुड्डुलसांव ना. खण खात्यान काडिल्ल्या परिपत्रकांत घोळ जाल्ल्यान गुड्डुलसांवाचो बोवाळ जाल्ल्याचें खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. सांगोड सुकतळी खणीवेल्यान खण मालाची येरादारी सुरू आशिल्ली. खण मालाची येरादारी रान वाठारांतल्यान जाताली पूण म्हाल वाहतुकी खातीर खण कंपनीन रान खात्याची कसलीच परवानगी घेवंक नाशिल्ली. ताका लागून रान खात्यान खणीचे मुख्य गेटीक कुलूप मारिल्ले. हे संदर्भात गोमंतक टीव्हीन रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवपय केल्ले. खण कंपनीन परवानगी घेतले उपरांत आमी गेट उक्ती करतले अशें रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. आमी सुकतळी हांगा आसा जे जाग्यार काल गोमंतक टीव्हीन न्यूज केल्ली की ट्रान्सपोर्टेशन जो आसा तिमलो मायनवेल्यान वयता तो इल्लिगल वयता म्हणून. पूण इल्लिगल म्हणपाचें कारण आसलें की लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जाल्लो. जे परिपत्रक मायन्स डिपार्टमेंटान काडलेलें ई ऑक्शन जाल्लें तेजेर सर्वे नंबर मेन्शन खंयच करूं नासलो आनी लोकां मदीं हो घोळ निर्माण जाल्लो. तेका लागून लोक सगळे ट्रान्सपोर्टेशन इल्लिगल म्हणटाले. इवन जेन्ना आमी आज जेन्ना हांगा आयले तेन्ना पयल्या मायन्स डिपार्टमेंटाचे कामत सर हांगा आयले आसले आनी सर्वेयर फॉरेस्टाचे तेवूय आयले आसले आनी RFO रवी शिरोडकर तोय हांगा आशिल्लो. जेन्ना हें सगळें हांगा पळयलें आनी तेणी जेन्ना आमकां सारकें क्लियर केलें की जो हांगा परिपत्रक जे काडून आमी सर्वे नंबर घालना तो आपली मान्य केलें की परिपत्रका लागून हो घोळ जाला म्हणून. तेन्ना हो ट्रान्सपोर्टेशन जो आसा 9 नंबराचो थंय 2 ऑक्शन आसा. एक फायन आसा आनी दुसरो ROM स्टॅक आसा. म्हणजे स्टॅक दोनूय स्टॅक हांगा ऑक्शन जाल्ले ऑलरेडी आसा. आनी तिसरो जो ऑक्शन जाला तो सुकतळी राजेंद्र देसाय ह्याच्या भाटान तो माल व्हरोन दवरिल्लो तो जाल्लो आसा. तो 92 सर्वे नंबर 92 जाल्लो आसा. पूण हो जो काल ट्रान्सपोर्टेशन आमी इल्लिगल म्हणलेलें तो फक्त लोकांच्या संभ्रम निर्माण जाल्लो फक्त परिपत्रका खातीर म्हणून तो इल्लिगल ट्रान्सपोर्टेशन अशें म्हणलेलें. पूण जेन्ना खरी गजाल कळ्ळी की फॉरेस्टान हांगा जी तेंची गेट आसा तांकां लॉक मारलेलें आनी मशिनरी आहली ती सगळी भायर काडलेली
आनी गेल्ली. आनी काल जें मशीन थंय आसलेलें तें मेंटेनन्स जाल्लें आनी सारकें चलनासलें म्हणून तें मशीन थंय आशिल्लें. तें आयज मशीन दुसरी व्हरपा खातीर तें ऑलरेडी तेंच्यांनी फॉरेस्टाची मान्यता घेवन तें मशीन तें सगळें धाडलेलें आसा. आनी मशीन आतां हांगा दुसरी मशीन ट्रान्सपोर्टेशन करपाक येतलें. आनी फॉरेस्टाची जे कितें पयशे भरपाची क्लियरन्स सर्टिफिकेट घेवपाक तें आसा तें आयज भरतले अशें म्हणून तेणी सांगलेलें आसा. आनी फाल्यांच्यान एकांचेर ट्रान्सपोर्टेशन हांगा सुटलीत चालू जातलो. तेणी करून हांगा लोकांकूय स्थानीक लोक कितले 2012च्यान जेन्ना मायनिंग जातले अशें करून ट्रक घेवन आसा तेंकाय की काही खनिज वाहतूक केल्या रुपान तांकां आर्थीक फायदो मेळटलो अशें आसा. जे मशिना संदर्भात सुद्दां गोळ आसलेलो तो फक्त हांगा मशीन तांकां व्हडलेंय जाय आसलेलें पूण हें आसलेलें तें मशीन बारीक आसलेलें ताका लागून तें मशीन शिफ्ट केलां आनी फाल्यां दुसरें मशीन न्यू येतलें अशें तेणी आमकां हांगा म्हायती मेळिल्ली आसा. जेन्ना गोमंतक टीव्हीचेर जेन्ना हो आमी बातमी आयली तेन्ना हांगा सगळे यंत्रणा हाडली आनी ताका लागून हो परिपत्रकाचो घोळ जो जाल्लो तो हांगा वेवस्थीत जो कामत आयला तेणी सांगलेलें आसा. मायन्स डिपार्टमेंटाच्यान जो कामत आयला तेणी सांगलें आसा. आनी हांगा तेणी सिस्टमॅटीक सर्वे जे आसा आमचे फॉरेस्टाचे तांकां हांगा सिस्टमॅटीक तांकां दाखयल्लें आसा खंयचो स्टॅक आसा तो आनी कितलो आसा तो सगळो तांकां परिपत्रकान नमूद केल्लो तो तांकां सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सुक्तळेच्यान एकनाथ खेडेकर. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.